दीस आयतार ऑगस्टची 23 तारीख 2026. सद्या काळाचो 21वो आयतार. पयलें मासप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें मासप. अध्याय 22 ओळ 19 तावन 23 पर्यंत. शेबनाक रावलेराच्या कारभाऱ्यांक दळबरांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता: हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थानावयलो ओडून सकला घालतलो, आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो, तुजें कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापय जातलो. हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच धमचो ना, तो धांपतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें शिवासन जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 138 1 तावन 2 2 तावन 3 6 आनी 8. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा, तुज्या हाताचीं कृत्यां तूं विसर नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलीं म्हणून सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमन करता. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा, तुज्या हाताचीं कृत्यां तूं विसर नाका. तूं बरो आनी विश्वासी, सक्टाप्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळीक जाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट्ट करन म्हाका धैर्यान भरलोय. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा, तुज्या हाताचीं कृत्यां तूं विसर नाका. सर्वेस्पर खरोच महोन्नत, तरी खालत्यांचेर तूं दिश्ट घालता, पूण गर्विश्टांची वळख तो पयस तावन सुदारता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा, तुज्या हाताचीं कृत्यां तूं विसर नाका. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा, तुज्या हाताचीं कृत्यां तूं विसर नाका. दुसरें मासप. सा पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मासप. अध्याय 11 ओळ 33 तावन 36 पर्यंत. भावा भयणीनो, कितली अगाध देवाची संपत्त, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसलां, कोण पारखीत ताच्यो वाट्यो. सर्वेस्पराचीं चिन्नां कोण तो जाणा आसल्लो. कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हणून ताचे लागचें घेतलां. सर्व वस्तू ताचे थंय आरंभ जातात, ताचे मरिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदां. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. पेद्रू वा खडाप तूं, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 16 ओळ 13 तावन 20 पर्यंत. उपरांत सेजारिया
फिलिपी नावाच्या प्रांताक येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या आशिसा लागीं विचारलें, मनशापुताक लोक कोण म्हणून म्हणटात? ताणें जाप दिली, थोडे तो स्नान दातार जुवो म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणून म्हणटात? सिमो पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमो, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो सावयो दितलों. जें कितें संवसारीन तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारीन तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणायकी सांगा नये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देवाचे खुशे प्रकार जियेल्यार देव एक बेसांव जातलो म्हणून इजाया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत, एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें शिंवासण जातलो. हाचे किवर्ते आमकां कितें जाय? प्रामाणीक जिणी जियेल्यार देवाचीं बेसांवां भरोन वमतातात. सर्वेस्पराची उतरांची वाखणी सा पावलू रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत करता. सर्व जणवाय देवातावन येता आनी ताका ताचे खातीर शेवट जोडटा. देवाचीं चिन्नां मनशाच्या चिन्ना प्रास वेगळी. देव काळीज पळयता आनी मनशापण आसा करता. आयच्या वांजेलांत जेजू विशान पेद्रू साक्ष दिता, तो क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. पेद्रूक जेजू विशान साक्ष दिवंक देवा बापाचें प्रेरण आनी पेद्रू बापाची महिमा परगट करता. सर्वांच्या जिवितांत बरवसो भरता. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो जिवितांत बरवसो भरूंक. देखून सांव पावलू सांगता, बरवसो आमकां केदींच निराशी करिना. जिवितांत कश्ट संकश्ट सदांचे, पूण ते कश्ट फूड करून सासन जिवीत आपणावंक जेजू आमकां शिकयता. देवाचेर पातयेवन जिणी जियेतां तर आमकां भेना, बगार भरवसो मात्र. ह्या भरवश्यान सदांच जियोंक आमी प्रयत्न करया.